तर आयज हरमला खालसावाडा हांगासर आसात आनी हांगासर आमी पायपलायनीचे नाल फोडून सुरवात केल्ली आसा। जी पायपलायन टोटल कॉस्ट 10 lakhs आसा। पूण ही पायपलायन व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक पयलींची पायपलायन आहा ती रिप्लेस करपाची गरज आसली। आता ही पायपलायन जी आसा ती आमची कनेक्ट जातली मेजर मेन रोड, म्हणजे आमी आतां फुडें जे फावंडेशन स्टोन घालतले मेजर पायपलायनीचे तेका ही कनेक्ट जातली। सो जे 30 MLDचे उदीक आहा ते बरे भशेन फ्लो जावन सगळ्यांक उदीक बरे भशेन, कित्याक सदांच कंप्लेन आसले खालसावाडा हांगासर उदीक सारकें येना म्हणून। हालीं खंय तरी तांकां बॅलन्स करून उदीक सादारणशें मेळटालें, पूण ही पायपलायन घातल्या उपरांत तेंचे कितें इश्यूज आहात ते सगळे सॉल्व जातले म्हणून आयज ह्यो आमी नाल फोडून हांगासर सुरवात केल्ली आसा। हे जे आमच्या सगळ्या वाड्याचे आतां जे उदकाची पायप घालून वता खूब वर्सां आमी पळयलें की आमकां तें उदक हांगा येयच नासलें खूब वर्सां जालीं। आनी ती पायपलायन कसली आहा आनी कितें आहा ती जिकाची आहा कशें आमकां खबर ना। मोठो इश्यू आसलो उदकाचो आमकां, हेचे फुडें तरी आमकां तें उदक मेळपाचें अशें आमकां दिसता आनी तेजीच भाईन आमकां करून दिवपाचें जाता इतल्या बेगीन। थँक्यू। आयज ही बरी गोश्ट आहा, कित्याक आदली पायपलायन आहली तितून आमच्या लोकांक चडशा लोकांक खालच्या वाड्याक उदीक मेळनासलें, पूण आयज ही दुसरी नवी पायपलायन घालून आमच्या लोकांक बरें उदीक पावतलें। तर हांव जितबाईक आयज चडांत चड थँक्यू म्हणटा। आनी कितलीशीच आयज तेणें फावंडेशन स्टोन हें केल्ल्या, तर जितबाईक हांव चडांत चड देव बरें।